सोम्या मंदिरांत सोम्या गितांका मधुर तुका हसिता आमचे तुवें ओतल्या सर्देग्या पासून अर्गाबे दिता बिनवाशी कळसा बापाय आमचो वाटून जावं रक्ताय आमकां सदां नीत मोगाय सुखा दुखां दिवन आमकां आदार जाताय आमचो बळो सांबाळला संतोषान सोम्या मंदिरांत सोम्या गितांका मधुर तुका हसिता आमचे तुवें ओतल्या सदेग्या पासून अर्गाबे दिता बिनवाशी कळसा. पवित्र नदीच्या नांवान मिसाचें बलिदान प्रारंभ करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवें. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोफे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. भाऊ भयणीनो, संवसारांतल्या हर एकल्याक देवान एक मिसांव दिला. हर एकल्याच्या सांगतपणान ते कोर्टान आमचें जिविताचो शेवट जोडूंक देवा थंय एक सावन आमकां आपोवने लाभला. पूण केदाळ आमी आपणाचो स्वार्थ चिंतून संवसारी संगतीक लब्धता आमच्या जिविताचो शेवट जोडूंक आमी चुकता. हो विशय आयच्या वांजलांत आमी आयच्या दोनी वाचपांनी आमी नियाळता. जायते फावटी संवसारी संगतीक लागून देवा थंय संबंद तुटयला तर थोडो वेळ मौन रवया. सर आमच्या ल्हान व्हड पातकांची आमी दूख धरया. सांगाता म्हणये हांव बदकी सपदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बेगीन सदां संकार मदी सगळ्या देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर. सो कोणें त्या सवां दिल्यान त्या सवां पासून त्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागी प्रार्थोये. सर पदवेदार देव आमच्या बापा, तुजे सनवाय आनी तुजो मोग नियाळून तुजी खुशी आमी सनात सांग पावूं. ह्या परे उतरांनी तशें करण्यांनी तुका मानता तें करूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो कुरुदेव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान चेत आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. फाल्यां कितें घडोवंक आसा तें तुमकां कळीत ना, पूण तुमी इतलेंच म्हणा सोम्याची खुशी वय जाल्यार
सांत जाकोबाच्या पत्रांतलें वाचप मोगाचें न्हू. आज वा फाल्यां फलाण्या शहराक आमी वेतले हांव. एक वर्सभर आमी थंय रावतले हांव आनी व्यापार करून दुडू पुंजयतले हांव अशें म्हणटलें न्हू. आयका, फाल्यां कितें घडतलें तें तुमकां कळीत ना. तुमची जिणी म्हळ्यार कितें? थोडोस काळ दिश्टी पडचें आनी उपरांत मायक जावचें दुरे परेती. बदलाक तुमी म्हणूंक फावो सुम्याची कुशी वय जाल्यार आमी हें आनी तें करूंक वांसून उरतले हांव. हाचे बदलाक तुमी उलयतात अंकार आनी बडाय. तसली बडाय केदाळय वायट. त्या पासत जो कोण आपणें करूंक जाय जाल्लें बरें खंयचें म्हूण जाणा आसून करीत आसता रावता तो अपराधी जाता. देवाचें उतार हें देवाचें वडपकार. श्लोक. आपूण दुर्बळी म्हूण जाणा आसा ती सुभागी. आपूण दुर्बळी म्हूण जाणा आसा ती सुभागी. सक्कड राष्ट्रानो आयका, आख्या संवसाराच्या निवास्यानो, तुमी ल्हान व्हड कुळीवंतानो, क्रिस्त तशें गरीब लोकांनो, तुमी सक्कडांची दिवन आयका. श्लोक. आपूण दुर्बळी म्हूण जाणा आसा ती सुभागी. वायटा विघ्नाच्या वेळा दुस्मानांनी कपटपणान म्हाका वेडो घाल्ल्या तेन्ना हांवें भिजय. कित्याक तो आपलो विश्वास दुडवाचेर दवरतात. आपूण व्हडले आस्तिवंत म्हूण अंकारान मरल्यात. श्लोक. आपूण दुर्बळी म्हूण जाणा आसा ती सुभागी. दुडवान आपली सोडवण करूंक खंयच्याय मनशाक साधना. आपल्या जिवाचें मोल देवाक फारीक करूंक कोणाच्यानी जायना. मरण सुकोवंक कितलो दुडू दिल्यारय बेश्टे, कोणाक वेतलो तो वेतलोच. श्लोक. आपूण दुर्बळी म्हूण जाणा आसा ती सुभागी. बुदवंत तसो मूर्ख सोरोन समतात. आपली गिरेस्तगाय दुसऱ्यांक सोडून चलतात हें तो जाणा. श्लोक. आपूण दुर्बळी म्हूण जाणा आसा ती सुभागी. उद्गार. आनी हांवूच जिवीत म्हणटा समे. म्हजे मरिपात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापाशी वचूंक जायना. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेच पौर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. सामार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसू म्या. जुवावन जेजू लागीं म्हळें, मेस्री तुज्या नांवे देवसार सोडयतले एकल्याक आमी देखलो आनी तो आमच्या पंगडाचो न्हय देखून ताका आमी तशें करूंक आडवारलें. जेजून ताका जाप दिली, ताका आडवर नाकात. म्हज्या नांवान असर्यां करन दुसऱ्याच घडये म्हजे विशांत अपप्रचार करीत तसलो कोणूच ना. कित्याक जो कोण आमकां विरोध न्हय तो आमच्या पक्षेचो. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त तें म्हज्या भावन आनी भयणीनो, देशांत राज्यांत राजकीय पार्टी आसात, समाजेंत संघटना आसात, फिरगच्यांनी संघ संस्थे आसात. ह्या हर एका संघटनाचो संघ संस्थेचो पार्टीचो एकच उद्देश सांगातपणान एकवटान जें कितें मिसावन तें दिलां तें शेवटाक पावोवचें. देवा तें एक जावन जियोवचें मिसांव आमकां हर एकल्याक आमकां लाभलां. पूण केदाळ आमी आपणाचो स्वार्थ चिंतून आपणाकच वावुरता, आपलेंच पळयता, खंडीत जावन आमच्या जिविताचो
शेवट जोडूंक आमी सकना. देखून जाकोबाचें पत्र म्हणटा आमचें जिवीत कसलें, कितल्या दिसांचें, तो कोणाक सरी करता. थोड्या काळाक आसून मायाक जावच्या त्या दवरे बरी थोडो वेळ आसता, उपरांत ते मायाक जाता. एक मिसांव आमकां दिलां, तें मिसांव थोड्या काळाचें आनी तें मिसांव संपूर्ण करूंक प्रत्येक रितीन जाकोब तशेंच सायसो वांजेल आमकां उलो दिता. शिसांक ती पदवी लाभल्ली, देवसां सोडोवचे पदवी जेजून शिसांक दिल्ली. पूण आज थोडे शिस येवन म्हणटात तुज्या नांवान दुसरो कोणी एकलो देवसार धांवडोवन आसा आनी ताका आमी आड व्हरलें, तें ताचें काम न्हय. तुज्या नांवान तो देवसार धांवडोवन आसलेलो, पूण जेजू म्हणटा जो कोण आमकां विरोध न्हय तो आमच्या पाठतीचो. बरें करूंक आमकां सर्वांक आपोवणें लाभलां, वायटांतावन पयस रावूंक सांगातपणान एकवटान जें कितें मिसांव आमकां दिलां तें बरें करता तर खंडीत जावन आमी हर एकलो आमच्या जिविताचो उद्देश मतींत दवरून शेवटाक पावोवंक आमी सकता. तर आज ही दोनी वाचपां देवाच्या कुशेक कल्तेमान घालून आमचे थंय आसलो स्वार्थ अहंकार वडपोन बगलेक दवरून जिविताचो शेवट जोडूंक ही दोनी वाचपां आज आमकां आपोवणें दिता आसतना तिसो कृपा तसो जेजू क्रिस्त परत ह्या वेदीर उंड्या आनी वायना रुपार आमचे मदें हजर जाता आसतना ते कृपा आमी मागून घेवया. आमेन. Suru arpita ge Baba unya waina sagi Baba samarpita amka stuka ge Baba kani kamchi mogantuka Azbetunci kirkortari mogadinci Dain Baba tu svikar kar Ye Baba kanikamci mogantuka Azbetunci kirkortari Mogandinci Dain Baba tu svikar भाऊ भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें सावंदे म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानकांनी महिमे आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा तुका फावो तो मान दिवच्याक ह्या पवित्र रितींत आमी वांटो घेता. तुज्या नांवाच्या महिमेक जेजूच्या कुडी रक्ताचें बलिदान आमी तुका बेठोवंक खायल्या. ताचे वरवीं ससनाचें सूख आमकां लाभय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नफें. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. आमची काळजां उबारुये. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुये. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व कळे आनी सर्व थंय आमी तुका दिनवासूंक फावो. वो कांय दोनी तिसवांनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशां कुळतुवेर असलें ताच्या स्वरवी नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळी रसना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रथमे तुका वाकणटा तारान मेळ्ळेली तुजी परजा. सरकार एका काळजान तुका दिनवासता तुज्या संता भक्तांची सभा. देखून देवदूतां संगते संतोषान आमी निरंतरी
तुजी स्तुती गायता हांव. Povit, povit, povitr, दळबारांचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान, उन्सर्गीं तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नवी येता ताका जय, उन्सर्गीं तुका जय जय. बापा क्रूस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडूनी तेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता हांव. सावंती आमकां आमच्या सुम्यांची जो क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तो दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस केयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पवची. त्याच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस केयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणे कराराचें रगत, पातकांचें बक्षणे मेळच्याक तुमच्या पासून आनी समेस मनशा पासून तें वारोवतलें, हे म्हज्या उगडासाक करा. Bavarta so good pergatuya. Somya Jesu, tujhe maran, ami samarapta, tujhe punar jeevan po, ami pergarta, tuja inyat, Somya Jesu, ami बापा जेजूच्या मरणासोनी पुन्हा जिवंतपण असो आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि ह्यो जिवीत असो उंडो आनी सोडून काल्स तुका समर्पिता. तुझ्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केले देखून आमी तुका धन्यवाद आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक एवरी तुमेचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सेवेस उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पेटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे हे सकी वर्गां बराबर तेका प्रतिमोगांत वाडय. पुनः जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्या आमच्या भाऊ भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी इश्टगाती मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परचळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे माये संगती सांसुसे तिचो पती भगेवन धर्मदूता आनी सर्व काळी कमान उरल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां बांदू दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू उतय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदा बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सरमची मागणी वैयक्तिक कुटुंबाची मागणी संगता घाल. जेजून शिकयल्लें प्रार्थन संगता म्हणये. आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुझे नाम पवित्र जावं, तुझे राज सामका येयीन, तुझे कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रासा सामकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पथकां बगूस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार.
सर्वेस परात सर्वायटांतले आमकां निवार देखणुयेची वेतान सवस काय आमकां दी सर्गेंचे बाग आनी आमच्या सोडवंदाराचे जो क्रिस्ताचे येणे बरोवशेन थ्रेक तेल्यांक आमकां देवदारका कोलतेन सर पातकांतले सुटय आनी सराकातांतले वाटाय कित्याक राजवटकी पदव्यांनी महिमा तुचे ससनाच्या ससनाक सुमेरी जो क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दियेन एकवटान सांबाळ तुजी येत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसूं. माय मगो गुर्तू साव एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमची ककुत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमची ककुत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ओ सावन जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती हे शेळयेच्या जेवणाक पयली आमी सर्व सुभागी सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फोन पंच उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन.
प्रार्थूये. विश्वासी देवा आमच्या बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताचें जेवण आमकां वाडून सर्गीचें सुख तूं आमकां बसयताय. ही तुजी बसवणी बेगीन शेवटाक पावय म्हूण आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचें नफें. आमेन. सर्वेस्पावर तुमचे सोफे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर्पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रोत्मो तुमचेर आशिर्वाद करूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताच्या कुशीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सांजुजे बापाक नवीन. सांजुजे बापा, नजरेताच्या कुटुंबाच्या राखण्या तूं आमच्या ह्या कर्मेलीत कोवेंतसो पात्रोण म्हूण आमी स्विकार केला. आमचो आनी आमच्या कुटुंबाचो राखणो तूं. हांगासर भायर भितर वेतल्यांक मेटां तूं सांबाळ. जशें नजरेतच्या तुज्या कुटुंबान घडलें तशें आमच्या कुटुंबांनी क्रिस्ताक मानाचो जागो दिवं आनी क्रिस्ताच्या उत्तराच्या उजवाडान वडिलांनी भुरग्यांक वागोवंक तूं मार्गदर्शन दी. कुटुंबा जिविताच्या पात्रोणां आनी वावराड्याच्या शारोती तुज्या जतन्याक काल कुटुंबाच्या उदरगते खातीर आमी करचो एक वावर फळादीत कर. तुजे सरशी आयिल्ले आनी तुजे लागीं मागिल्लें मेळनासतना कोणी फाटीं वचूंक नात म्हणल्या अवेलाच्या संतेरेजाच्या उतरांनी प्रेरण जडून आमची सर्त सवां मागणी तुज्या हातांत आमी ओपून दिता. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजे रास आमकां येवन तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसभरतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पथकां बोगोस आनी आमकां दाळ्यान पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. नमान मुरे कृपेन बोलले तुमी तुजे सांगाता. श्रेय भितर तूं सुदैव आनी सुदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. बेगीन ती मरी देवाचे माये आमा बापया गाती विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आतां आनी सदांच सर्वदा. आमेन. सांजुजे आमा बसोत विनंती कर. Krista maye, tu amchi mai sergi, ulo marta maye, ami tuji bugi, tu amchi mai, tu am kasai, tuje sashita. Tu so adar magta, vignan varan sukha dukha, mai tu so adar magta. Mogar puta soven, amka Maria Shiva devamka. Lagan gusto chikruven yoram kam chadeva amcha dusmanantli. Bapaचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन.